आसतली तुम्ही की एवरी एसएमली असं एक सुद्धा एसएमली सेशन जावंक नासतलो जेन्ना आमचो एमएलए मोर्मुगांवाचो ह्या फोर्टाच्या बद्दल उलयना. खरोखरच खूब ब्युटिफूल फोर्ट एक टायमार पोर्चुगीज टायमाचेर कॅपिटल जाल्लेलो आमचो मोर्मुगांव. सो ह्यो जो फोर्ट आसा तो रिस्टोर करपाचें खूब गरजेचें आसा. खुबशे ट्युरिस्ट येतात आनी सेकेंडली म्हणटा रिस्टोर आमकां एक्सेस ना. एमपीटी कितें काय म्हटल्यार जास्तशी वेळ गेट बंदूच आसता. सो लोकल ट्युरिस्टांक कोणाकूच एंट्री दिनात. सो आमकां एक सेपरेट एक्सेस जाय जे अनइंटरप्टेड आमी कोणूय येवन हांगा येवंक शकता सर. आनी खुबशे आमचे इश्यू आसलेले उदकाचे. सो बरें दिसलें की पर्सनली आमचो सीएम आमचे कडेन येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें. आमी एक्सपेक्ट करूंक नासलें की सीएम आपूण पर्सनली येतले म्हणून. आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाकूय हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी बीन ही इनिशिएटीव घेतली आनी इतलेंच मागता की बेगीच्या बेगी हे काम आसा ते आमचे पुरे जावं. आनी आमचे एमएलएकूय हांव हें करता की एवरी टायम जेन्ना तो फोर्टाचे बद्दल इमोशनली तो एटॅच आसा ह्या फोर्टाक. आनी तशेंच आमचे मोर्मुगांवचे सगळे जे लोक आसा पळय तांकां हो फोर्ट म्हटल्यार खूब लागींचो कसो. सो बेगीच्या बेगी हें काम चालू जावं न्ही. सीएमा कडेन हांवें तेच रिक्वेस्ट केलें की आमचे थोडेशे इश्यू आसा आनी फोर्टाच्या भायर बी सो ते बीन डिस्कस केले आनी ते बीन सरान सांगलां की एश्युरन्स दिला की ते सगळें करून घेतलो म्हणून. मॅडम आता म्हाज्याच खातीर न्हू एमएलए खातीर न्हू सगळ्या मोर्मुगांवच्या लोकां खातीर ड्रीम कम ट्रू. आनी प्रत्यक्षान जेन्ना आमी हो फोर्ट जेन्ना रिनोवेट जातना पळयले जाल्यार खरोखर आमकां खूब खुशी भोगतली. आनी खुबशे लोकांक आमी ते बीन पळयता की खुबशे लोकांक हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळोंक शकता जेन्ना ट्युरिजम वाडटलें तेन्ना. तर त्या दृश्टीन सुद्दां आमकां हो फोर्ट बेगीच्या बेगी रिस्टोर जाल्लेलो जाय. सगळे बऱ्या भशेन सगळे उदकाचे हांगा खुबशे इश्यू आसा ते उदकाचे आसा टॉयलेटीचे ते बी सगळे सुटावे जावन आनी मेन म्हणटा ते एक्सेस आमकां हांगा फोर्टाचेर येवपाक सगळ्या लोकांक.